भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी ऑब्वियसली पयलो विशय जो आसा तो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो. फाटले रावंड टेबल ते आतां मेरेन जितले मांडवी पुंचान उदक व्हांवन गेलें तितले रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षांतल्यानूय खूब जाण गेले म्हणजे परस मनोज परबूच गेलो. विरेश बोरकार अजून तोंडांतल्यान जाप काडना. म्हळ्यार हो आमदार मौनी बाबा जाला काय कितें अशी परिस्थिती. मनोज उलोवपाचें थांबना आनी विरेश तोंडांतल्यान जाप काडना अशी एक विचित्र परिस्थिती ह्या पक्षाची जाल्या. तांचे कार्यकर्त्यांची परिस्थिती कितें जाल्या ती तर म्हज्या नात चिंतूंक जायना. पूण एक प्रादेशीक पक्ष जो प्रादेशीक सेंटिमेंट्स घेवन वयर सरता. पांडुरंग बाब, हे कितें चल्लां? तुजी असेसमेंट कितें? माझे असेसमेंट म्हणल्यार प्रमोद, हे जे कितें घडलां न्ही ते गोंयच्या राजकीय दृश्टीन राजकीय नदरेन सामकें खूब वायट घडलें. आनी जे घडटा आमी फाटल्या हेतून डिस्कस केल्ले की विरेश आनी मनोज हांच्या मदीं जर कितें मतभेद आसात किंवा कितें जर जाला खुबूसांव जाल्यार ते निवळपाक जाय आशिल्ले किंवा मिटोवपाक जाय आशिल्ले. आनी खूब लोकांनी प्रयत्नय केले जाल्यार आमी उलयले बीन. पूण दोगोय कडल्यान रिस्पॉन्स लोकांक मेळनाशिल्लो जे लोक मिडिएट करपाक सोदताले तांकां. विरेशाचें अशें म्हणणें आशिल्लें की आपलो जो हो कितें वाद चल्ला सो तो 39A हेच्या उपरांत सुरू जालो आमच्या मदलो वाद. वेरेज मनोज परत परत सांगतालो की आमदारान येवचे, आमदारान जाय तो टायम दिवपाचो, आमच्या खंयच्या टायमार ठरोवपाचें, आमी येता आनी बसता डिस्कस करुया म्हणून. अशें इतलें हेजेर मेरेन पावल्ले. 2 गट पडले. एक गट आहा तो मनोजा वांगडा रावलो जेतून सेक्रेटरी ट्रेजरर सगळे आसात. दुसरो गट आसा जांकां एक्सपेल बी केल्ले कोण कोण आसात RGPचे ते विरेशाच्या गटान उरले. आनी कोइन्सिडंटली तेतूंतले कांय जाण आहा ते सांतांद्राच्या मतदारसंघातले. तांकां विरेश दुखोवं शकना पळोवपाक जर गेले जाल्यार. सो असो हो वाद इतले दीस चल्लो. आनी अशें दिसतालें की मनोज परबाक हे सगळे अडचणी हाडपाक सोदतात. ताका खंय तरी अशें कातरीन धरपाक सोदतात की तुवें बाबा जे एक्सपेंडिचर केला किंवा आनी कितें केला की तूं आमकां जे एक्सपेल करता भुरग्यांक की कोणाक तुवें आतां मेरेन जें केलां ही तुजी एक्शन कशी वायट आसा अशें म्हणून जे मनोज परबाक ट्राय करताले तळसाण घालपा खातीर. म्हणजे इतल्या मेरेन की पक्ष फोडून तो चिन्ह व्हरपाचें वांगडा इतक्या मेरेन ही झगडी पावल्ली. सो अशे परिस्थितीन काल मनोज परबान ह्या सगळ्यांक एक शॉक दिलो आनी मनोज परब आपुणूच पार्टींतल्यान गेलो, भायर सरलो. पार्टींतल्यानूच न्ही जाल्यार आपूण पॉलिटिकल रिटायरमेंट घेता अशें ताणें जाहीर केलें आनी तो राजकारणांतल्यानच भायर गेलो. म्हणजे जेणी हो RGP ज्याच्या मनोज परबाच्या आवाजान जी उबी जाल्ली उजो म्हणून जो कितें केल्लो भुरग्यांनी तो म्हाका दिसता मॅच्युरिटी नासल्या कारणान सगळे दोगांय मदीं विरेशा मदीं म्हण किंवा तेज्या ग्रुपांतल्या लोकां मदीं मनोजा मदीं आनी मनोजांतल्या ग्रुपांतल्या लोकां मदीं तेंच्यांनी कोणीच अशी मॅच्युरिटी दाखोवंक ना की हो आमच्या मदलो जो वाद आसा तो आमी मिटोवया म्हणून. आनी म्हाका दिसता प्रमोद ह्या मॅच्युरिटी नासल्या कारणान हें सगळें घडलां. पूण एक हेतून मनोज आमी जिखलो अशें म्हणपाक येता. कारण जरी तो आमदार नासलो तरी तांणी एक ते धाडस दाखयलें की एका पार्टीची जे पार्टी गोंयांतली सद्या सगळ्यान रिजनल व्हडली पार्टी आसा, MG आसा आमच्या कडेन, गोवा फॉरवर्ड आसा, आप गोंयांत येयल्ली आसा, ह्या सगळ्यां पेक्षा चड मतां काडपी रिजनल पार्टी म्हणून ज्याच्या कडेन पळयता त्या पार्टीचो लिडर हे सगळे सोडूनच सगळे वता. हे बालिशपणां आहा भितर, मॅच्युरिटी ना हें म्हाका मान्य आसा. पूण जे पद्दतीन ताका ते सगळे कॉर्नर करपाक सोदताले तेतूंतल्यान तो भायर सरला आनी आतां तुमी दाखयात म्हणटा. सो म्हाका दिसता की विरेशान आतां मुखार येवपाक जाय. ती पार्टी चलयतली काय ना, आपूण त्या पार्टीन उरतलो काय ना, ही जाप आतां विरेश बोरकारान दिवपाक जाय लोकांक. हय लोकी, एक गजाल जो आसा आनी ताचेर म्हाका दिसता इज अ व्हेरी क्रुशल पॉयंट टुडे. आमी फाटल्या रावंड टेबलाचेर तो डिस्कस केल्लो की द सायलन्स ऑफ विरेश बोरकर. कारण 3 गजाली जाल्यो इन माय अंडरस्टँडींग. करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग. पक्षान विरेशाक आतां मेरेन 1 शोकॉज नोटीस धाडली, 2 रिमांयडर धाडले. पयल्या 2 शोकॉज नोटिसाक तर विरेशान रिप्लायच केलो ना. तुजी सायड कितें तरी आसपाक जाय न्ही थंय, बाबा आपल्याले बरोबर काय चूक तें. 3री शोकॉज नोटिसाक जो रिप्लाय केला तो आपूण उत्तर दिता असो रिप्लाय आसा. बट तातूंत भितर क्लॅरिटी कांय ना. आतां मेरेन तो सगळे वेग गजालीच उलयत आसा. ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जो जुलियस आसा जाचे लागून हें सगळें स्पार्क जालें आनी सुरू जालें ताज्याय विशीं विरेश कांय उलयलें ना.
म्हळ्यार आपलो जर कोण तरी खंदो समर्थक ताचेर जर कोणे तरी पक्षांतल्या एका लिडरशिपीन एक्शन घेतल्या जाल्यार ताका तरी विरेश डिफेंड करपा आयलो ताकाय डिफेंड करपा आयलो ना. शोकॉज नोटिशी आयल्यो ताजेरूय तो उलयलो ना. मनोज परबान पक्ष सोडून आतां 24 वरां जालीं तरी विरेश उलयना. आनी पयर म्हाका श्रीकृष्ण परब स्टुडियो भितर सांगून गेलो की आपले सारक्याकय पक्षांतल्यान काडलो मनोजान तेन्नाय विरेश उलयना म्हणून. सो कितें जालां विरेशाच्या तोंडाक कोणे टेप मारल्या. विरेशाचो एक्चुअली आमी विरेशाच्या हे सगळे इन्सिडेंट पयले म्हणून विरेश केन्नाच अशें जेन्ना डिसिजन मेकींग हें येता पार्टी भितरल्या तेन्ना उलयतना दिसन जशें साईकृष्ण परबान सांगलें आपल्या टायमार तेणी उलोवपाक जाय आसलें ह्यो गजाली आयज जावच्यो नासल्यो म्हणजे सगळ्यो तश्यो रिपीट जाता म्हणजे ते स्टायलीन. सो पार्टी भितरल्या ऑर्गनायजेशनाचो तो हें आसतलो. पण विरेश जेन्ना कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवल कितें चलतालें तेन्ना उलयनासलो ओके आसलें. पण आयज तेच बारीकसो गांव तो खाजून तो मोठो जालो तो गँग्रीन जावपाक पावलो जालोच म्हणपाचो. तरी तो उलयना जाल्यार हांगासर तेजे कितें तरी कितें तरी चुकलां तेजें वा तो ते डिफेंड करपाक शकना अशें सिच्युएशन जालां आसतलें. कारण मनोजान जेन्ना हें डिसिजन घेतलें पार्टी सोडपाचें इवन पॉलिटिक्स सोडपाचें ह्या विशयाक लागून की बाबा आपल्या नाका आपूण थकलो म्हणून आपूण चुको मागूनूच थकलो म्हणटा तो. अशेंच न्हू की आपूण आयकोन थकलो आपूण एपोलॉजी मागून सुद्दां थकलो. सो अशे ह्या टायमार तरी तेणी ते फुडें येवन उलोवपाक जाय आसलें. आमकां तो एकदांच मेळ्ळो इनाफ इज इनाफाच्या एका कॅमेरा मुखार थंय तो उलोवपाक येयल्लो तेन्ना मिडियाक स्कीप केलें. मनोजाचें हें डिसिजन जालें तेन्ना तेणी हें स्कीप केलें. सो एके वटेन मनोजाचो जो एग्रेसिवनेस आनी जे पद्दतीन तेणी फेसबुकाचेर फार मारलो पळय एक करून पोस्ट घालून जशें पार्टीक आपलेच पार्टीक डॅमेज केली त्याच प्रकारे हेजो सायलन्स पार्टीक डॅमेज करता. एक गजाल आसा न्ही जॉयल बाब वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर की फायनली पार्टी ही ह्या पार्टीचे 2 मेजर फेसीस म्हळ्यार मनोज आनी विरेश. एक गजाल यू हॅव टू गिव इट टू मनोज परब दॅट तागेली स्टायल कोणाक आवडना जायत तो शब्द वापरता ते कोणाक आवडना जायत. ही अटेम्प्टेड टू बी ट्रान्सपरंट इन फ्रंट ऑफ पीपल. ही सेड की बाबा हांवें ह्यो गजाली ह्या कारणा खातीर केल्यात. आय मे अग्री विथ दॅट रॅशनल आय मे डिसअग्री विथ दॅट रॅशनल बट ही सेड की आय एम ट्रान्सपरंटली पुटींग एवरीथींग इन पब्लीक डोमेन. ताजे उपरांत ताणें सांगलें आमदारान येवचें. ताणें आमदाराक दुसरे दीस टायम दिलो. आमदारान सांगलें आपूण येवपाक शकना. व्हडलो डायलॉग मारलो. पॉलिटिकल क्लॉक आनीक आजी क्लॉक तुगेली हातावेली क्लॉक मॅच जायना बीच जायना असली तुगेली डायलॉग मारले. आनीक आमदार तुगेलो गायब. फ्रॉम दॅट डे आमदार इज गायब. ताजे उपरांत तुगेलें ताणें परत सांगलें की तूंच आमकां टायम दी आनीक तूं यो तुका जाय तेन्ना. तरी आमदार गायब. मागीर मनोज परब रिजायन जाता पक्ष सोडटा राजकारणांतल्यान संन्यास घेता तरी आमदार गायब पक्षाचो. सो कितें तें आतां चल्लें तें कितें म्हणपाचें का. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोद सायलन्स ती कांयच समजना हेजी विरेशाची कितें इतलो लांब सायलन्स म्हणल्यार आफ्टर सो मेनी थिंग्स हॅव हॅपन्ड at least one expected Viresh to make a statement at some point of time, whether he is angry, whether he is dissatisfied with the party management or कशें कितें तें कांयच म्हणूंक ना वगैरे आला. सो देन पीपल वील ऑब्वियसली स्पेक्युलेट सेइंग दॅट मे बी विरेशाची खंय तरी चूक आसतली ताका लागून तो ओगी आसा अशें म्हणून स्पेक्युलेशन जातलेंच. बट कमिंग बॅक टू मनोज, ना मनोज हॅज बीन fueling RGP for a long time. He is the man behind RGP and he brought in so much of energy to RGP. Actually, tomorrow, anybody talks about RGP, the first person who comes to mind is Manoj Parab. As journalists, our introduction to RGP is through Manoj. It is not through anybody else. Point number one. Second thing is, Manoj has always said that Asso Meren RGP so yes, it's like, you know, he will be the torch bearer of RGP and तेजे फाटल्यान आपण आसतलो म्हणून तेणें पयलींच हें केल्लें क्लियर केल्लें. जस्ट बिफोर दीस पॅट केम अबाउट सोशल मिडियाचेर तेणें क्रिप्टीक पोस्ट घातले. तितूनय तेणें म्हणलें की येता आमी सगळे जाग्यार व्हरोंक येता आमी म्हणून सगळे आतां आमी तुमकां दाखयता बरें अशें तशें खुबशे अशे पोस्ट घालूंक गेले दॅट ही इज आउट फॉर अ क्लीन अप जॉब. कितें तरी जालें फ्रॉम देन एंड नाव at a time when suddenly he comes to a press conference and says that no, I am... No, the only thing that has happened between then and probably his press conference yesterday is the refusal of the MLA to come.
That cannot be a reason, Pramod. That cannot be a reason. If you are so much interested in the party, you need to either go into the back room and sort out your problems. You can't just walk out, and you can't just cry and walk out of a press conference saying that, you know, I am out of RGP, I am out of politics, I am out forever. No, but And- that because RGP or Manoj and Viresh is not just a political arrangement. It is not Pramod Sawant and Vishwajit Rane. Yeah, but It is about two friends who built the party. Yeah, fine. And two friends who are emotionally attached with each other and who are, जसं हांवें last time म्हणिल्लें, the best friends can be worst enemies म्हणून. but you know that this would impact the party in going forward. Yeah, he says that I can't take this anymore. Yeah. Because he, as per his resignation letter, he feels that the cause is lost. Cause is lost, but don't you think that the people, their voters, their followers, Yeah, and the absolutely. media, I agree with you they that- need something. Yeah. I mean, you tell them that this is the reason which I am stepping out. You don't say that I failed to put things in order, I failed to bring order in the party. No, but and- why do you feel that strange? Very just to counter it. Why do you feel that? Today we are we all the time complain that politicians don't take responsibility and resign. No, Here is a politician who took the responsibility and said that I am walking out. at this point in time, Pramod, you very well knowing timing, Yeah. at this point in time when the party is in chaos completely, struggling, you either steady the ship and quit and saying that okay fine आपण What do you think, पांडुरंग? मनोजाचें रेजिग्नेशन लेटर जर वाचलें, मनोजा कडेन आनी पर्याय आशिल्लो. मागीर एक गजाल पर्याय आसा, हें अशेंच चालू दवरपाचें, ही पॉलिटिकल मॅचिनेशन्स करत रावपाची, हें कुरघोड्यांचें राजकारण करत रावपाचें, आनीक RGP जी आसा पळय ती एक बाकीच्या राजकीय पक्षा भशेन करून दवरपाची. तातूंत आनी वेगळेपण कांय ना. ऑर आनी सांगपाचें बाबा हें बाबा आपल्याक आनीक परवडना आनीक वचपाचें. वॉट डू यू थिंक? प्रमोद ऑप्शन ना आसूं न्ही पूण कितें आहा तेणी एक डिसिजन घेतलें आनी तो भायर सरलो पूण नुकसान कितें जालें आनी ताच्या कडेन ऑप्शन आसलो. दोन गोश्टी घडल्यो की बारीक समाजांतल्या भुरग्यांक राजकारणान हाडून तेणें तांकां एक स्पार्क दिलो. बारीक समाजांतले लोक म्हणजे म्हाका याद आहा पर्यांसा कोण तरी भुरगो रावलो ताणें सुद्दां बरी वोटींग काडलेली. शिरोडा सेकंड थर्ड नंबराचेर आयिल्ले भुरगे अनेक कॉन्स्टिट्युएंसी हे बारीक समाजांतले लोक बहुजन समाजांतले लोक भुरगे. बाकीचे जे पार्टी आसा ते उदाहरण BJP जर घेतली जाल्यार थंय संघाचो बॅकग्रावंड आशिल्लो भुरगो फुडें मागीर भारतीय जनता युवा मोर्चांतल्यान मागीर BJP कडेन येता. हांगा काँग्रेसीन NSUची बॅकग्रावंड आशिल्लो स्टुडंट मुवमेंटाचो बॅकग्रावंड आशिल्लो भुरगो येता. ह्या भुरग्यां कडेन कांयच नाशिल्लें. गांवांतलो कोण तरी एक गाड्याकार म्हणून आनी कोण टॅक्सीकार हे सगळे भुरगे हांगा आशिल्ले हेंचे कडेन. सो एक मुवमेंट तुवें जो तयार केल्लो म्हाका सांग आतां हेजो अर्थ कितें? तुवें कित्याक तयार केल्लें? तूंच गेलो मरे आतां सगळें सोडून. तुवें ह्या भुरग्यांक राजकारण हाडलेलें एक यंग जनरेशन. वन पॉयंट जस्ट आय एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट हियर. एक गजाल जी तो आपल्या रेजिग्नेशना भितर म्हणटा एंड आय एम व्हेरी क्लियरली आय एम ऑन दॅट पार्ट आनी दॅट लायन. कारण आमकां मरे ही संवय गेल्या पॉलिटिशियनांनी एक मॉरल स्टँड घेवपाची न्ही. आमकां संवय उरली ना. सो कोणें घेतल्यार आमकां कितें तरी वड केल्ल्या भशेन दिसता. घडये तेंच करप आसता न्ही. जेन्ना मनोज म्हणटा आपणें हें रेवोल्युशन स्टार्ट केल्लें एका पर्टिक्युलर ध्येयान 2022 उपरांत जेन्ना ताचें राजकीय रुपांतर जालें आज थंय तुगेलें बाकीच्या पक्षां भशेनूच डर्टी पॉलिटिक्स जावपाक लागला. आनी तेंच डर्टी पॉलिटिक्स जर आपल्याक हांगा रावन करपाचें आसा जाल्यार आपणें सगळें स्टार्ट केल्लें ताका आनी कितें अर्थ उरलो काय म्हणून हो जेन्ना तो आर्ग्युमेंट घालता हो सारको काय चुकीचो? प्रमोद बाकीच्या पक्षांनी म्हळ्यार कितें उदाहरण आमी पळयलें महाराष्ट्रांत पयलीं शिवसेना फुटली, राज ठाकरे वेगळो जालो, उद्धव ठाकरे वेगळो जालो, मागीर उद्धव ठाकरे वेगळो जालो, एकनाथ शिंदे वेगळो जालो, थंय अजित पवार वेगळो जाल्लो, शरद पवार वेगळो जाल्लो. ही राजकारणां कोळी ज्यांच्या कडेन खूब आमदार आसात, मोठो राजकीय पक्ष आसा थंय हीच चलता. तुज्या कडेन आमदारूच एक आसा. करेक्ट. तुज्या कडेन आमदारूच एक आनी तूंच पार्टीचो अध्यक्ष. तुका ही जरी बारीकश्यो गजाली जर तुमकां मॅनेज करपाक जायना आशिल्ल्यो जाल्यार तुमी इतकी व्हडली चळवळ उबी करून गोंयभर ह्या बहुजन समाजांतल्या भुरग्यांक तुमी कित्याक बेश्टे फुडें काडलेले अशें हांव म्हणटा. म्हणून ताणें वचपाक जायना आशिल्लें. म्हाका अजून दिसतालें आनी पयर आमी उलयले हेचेर की एक होप आशिल्लो की विरेश आनी तो एका हेचेर बसतले टेबलाचेर उलयतले म्हणून. पूण हे दोगांय कडल्यान जालें ना. म्हणून हांव म्हणटा की दोगांय कडेन अजून ती मॅच्युरिटी येवंक ना अशें म्हाका आयज दिसलें. अशें म्हाका आयज दिसलें. एक परिपक्वता जी येवपाक जाय, पॉलिटिकल मॅच्युरिटी जी येवपाक जाय ती विरेशा कडेन येवंक ना. आनी इतकी चळवळ उबी करून तुवें रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी उबी केल्ली मनोजान, तुज्या कडेन ती मॅच्युरिटी ना. सो अशे परिस्थितीन तो येयना पार्टी कडेन आनी तूं पार्टी सोडून गेला. आतां उरलें कितें भितर? आतां भुरगे जे तुवें फुडें काडले ते कितें करतले? तूं कोणाक ब्लेम करता? ब्लेम एक्चुअली दोगांकूय करपाक जाय. कारण तुमच्या आशेर
हे बाकी सगळे रेवल्युशन उबें जाताले. काल जेन्ना खोलकार विश्वेश प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेंच्यांनी एक सिग्नल दिलां की आमकां मनोजान ट्रेन केल्या म्हणून पार्टी सांबाळप, मनोज गेलो म्हणून पार्टी सोंपची ना, रेवल्युशन चालू उरतलें, आमकां ते पद्दतीन तयार केलें, आमकां लोकांक फेस करपाक, इश्यू हाताळपाक, सिच्युएशन हँडल करपाक तयार केल्या तेणी अशें सिग्नल दिला. सो पार्टी अशें तेंचे कालचे हेजे वयल्यान कळटालें की ते पार्टी आपल्या कडेन दवरतले आनी जशी तांकां जाय आसली मनोजाच्या ग्रुपाक जाय ते पद्दतीन ते चलयतले म्हणून. हांगासर ब्लेम कोणाक करपाचो विशय येयलो, पयलींच सांगलां विश्वेशाचे विरेशाचें सायलन्स. तेणी खंयचे एके पॉयंटार येवन ते सायलन्स तोडपाक जाय आसलें. मिटींग कर, यो पार्टीन बस आनी मागीर ते सॉर्ट आवट जायना जाल्यार जाता, पण ते बसपाचें काम करपाक जाय आसलें. आनी दुसरे वटेन एक अशें दिसपाक लागलें मनोजान पयलीं पार्टी जाय तुमकां, आपूण आतां येता, क्लिनअप जॉब गरजेचो आसता, मनसून क्लिनअप बी अशें कितें म्हटलें तेणी. सो अशें दिसलेलें हो पार्टी भितर जे रॉंग क्लिनअप करतलो म्हणून असो एक हें आसलो. तितून आमदाराक ज्यो एंटी पार्टी एक्टिविटीच्यो नोटिसीस गेल्या तेजो नेक्स्ट स्टेप आसता एक्सपेल करप न्हू. सो एक वेळ सगळ्यांच्या तकलेन ते नॉर्मल प्रोसिजर दिसलेलो दिसता. सो विरेशो गेलो एक्सपेल केल्यार विरेशाक फरक पडना व्हडलो. विरेश अनएटेच एम एल ए उरता, आपल्याक जाय जाल्यार खंयचे दुसरे पार्टीन मागीर तो इलेक्शनाच्या टायमार वचपाक शकता. सो विरेशान बी अशेंच चिंतलेलें आनी हेणी ते करचे साडून उलटे केले. सो तेवूय गणित तेजे थंय बिगडलां, अशें जावपाक शकता. आय अग्री विथ यू ऑन दॅट. आणि हांव परत आज ह्या रावंड टेबलाचेर एकूच इशू काडटा की आमी खूब कन्वेन्शनल चिंततात. आमी कितें चिंततात, RGP इज नॉट अ कन्वेन्शनल पार्टी, इट्स अ कम्प्लिटली अनकन्वेन्शनल फेनोमेनन. कम्प्लिटली अनकन्वेन्शनल फेनोमेनन. तो ज्या तरेन आयले, ज्या तरेन ताणें वोटशेर काडलो, ज्या तरेन ताणें आमदार धाडले, ज्या तरेन ताणें ZP जिखले, इट्स अ कम्प्लिटली अनकन्वेन्शनल थिंग. सो अज्युमिंग दॅट RGPतली खंयची तरी गजाल कन्वेन्शनल रितीन जातली, हीच पयली चूक. ती कन्वेन्शनल रितीन जालीच ना. ह्याही बाबतींत जालें ना. ह्या बाबतींत कितें चिंतताले, वॉट इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन? तूं आमदाराक शोकॉज नोटीस धाड, आमदार शोकॉज नोटिसाक रिप्लाय करना, मागीर तूं प्रोसिडींग स्टार्ट कर आनी मागीर CEC एक्सपेल करता. हांगा कितें केलें, हांगा प्रेसिडेंटान स्वताकूच एक्सपेल केलो. सो नथींग हॅपन्स इन RGP इन अ कन्वेन्शनल वे. प्रोबेबली इवन Viresh Borkar also failed to understand that this is not something conventional that's happening, and neither Manoj Parab nor the party nor even Viresh are products of conventional politics. सारखी न्ही? पण प्रमोद, विरेशी सायलन्स इज बॅफलिंग सामकीच हें. आनीक अशें दिसता की वी लास्ट टायम वी स्पोक दॅट दे आर नॉट गोइंग टू कम टुगेदर, इट इज गॉन टू फार. But Manojan and the Manoj group completely invited them for talks, discussions, and settlement, whatever compromise had to be done. That time, the Viresh and his team could have come forward, and the very fact that they were not coming forward, that means they are not ready to talk. That's the end of it. Yeah. No looking back. So, idun midor Manojan केला ते actually is the only way forward for him. He decided that okay, हांवूच भायर सरता, तुमी फुडें, not knowing that if you take yourself out. Yes. What remains? What remains? Yeah. Correct. But having said that, I want to make one point very specific to RGP. Pramod, if you see, even after liberation, एक political party खातीर इतलो engagement केन्ना जावंक ना. Correct. केन्ना जावंक ना. That's Any the party sad may be. part of it. Yeah. That's the sad part of it, that there are youngsters who are very passionately invested in this party, and it is completely going up in flames right now. Yeah. Very sad. Very sad. हांव थंयचे वयल्यान दुसरे पार्टीचेर येता. त्या पार्टीचें नांव पाठ्यांक बाब कॉक्रोच जनता पार्टी. आतां जल्लो जो आसता पळय, त्या जल्लो मेळप पयलीं ताका मारप कठीण, पयलीं मागीर तो मेळप कठीण, मागीर ताका धरप कठीण, मागीर ताका मारप कठीण. पूण जल्ल्याच्या मोगाक कोण पडिल्लो हांवें पळयलें ना आज मेरेन. पण सद्याक जल्ल्याच्या बाबतींत जो मोग उफाळून आयलो पळय, तो मोग पळोवन तुका कविता बी सुचता? कविता सुचना, पूण प्रमोद एक खंय तरी असो स्पार्क जावचो पडटा आनी तातूंतल्यान मागीर क्रांती तयार जाता. नेपाळान आमी जे पळयलें, नेपाळाचें जर आमी उलोवपाक गेले, नेपाळान जी क्रांती आमी पळयली, तसोच स्पार्क जालो आनी ती क्रांती तयार जाली. इंडियन केन्ना जातलें का अशें दिसतालें. सो हेज्या पयलीं केजरीवाल जेन्ना पार्टी तयार जाली तेन्ना एक व्हडलो मुवमेंट भारतान तयार जालो आनी मागीर तो हळू सगळें तें तणवलें. सो आतां चीफ जस्टिसाच्या जे चीफ जस्टिसान जें विधान केलें
एका लॉयराच्या हिरिंगा वेळार. सो म्हाका दिसता ताणें जो एक शब्द वापरलो की जाका जॉब मेळना आनी जाका कांयच मेळना, जे खंय सक्सेस जायना, ते मागीर असलें कितें तरी कॉक्रोच जसो जाता तयार आनी मागीर आमकां सगळ्यांचे हल्लो करतात म्हणून. तो एक स्टेटमेंट जो आसा तो म्हाका दिसता ह्या गजालींतलो स्पार्क. ना तो स्टेटमेंट होत गेलो हें तें कितें स्पार्क तो. पूण प्रमोद इतलो व्हडलो उजो कसो लागलो? इतलो उजो लागप की पॉलिटिकल पार्टीक सुद्धा आयज इन्स्टाचेर तेंच्यांनी फाटी घातला. फक्त एक हांव जेन्ना तेजी वेबसायट चॅक करतालो ते कितें ते सकयल एक सॅटायर हे म्हणून तेणी तयार केला. सो ही जी चळवळ जाल्या ती जरी आज 20 मिलियन फॉलोवरां मेरेन जरी पावल्या, 2 कोटी जरी जाले असले तरी फाल्यां जर खंय तरी जमोया म्हटले जाल्यार भितरले 1-2 तरी येतले काय, असो एक दुवा एक मोठो प्रश्न. असो एक दुवा आसा. बरोबर. आनी ते जर जाता आसत जाल्यार ते बरेच. हय. सो तांकां आमी डिमॉरलायज करपाचो किंवा त्यांच्या ना, ना, बद्दल प्रश्न हांव येना. demoralize पण जे कसो कितें करना. घडटा पळय ते बऱ्याक घडटा आनी हाची दखल सगळ्या राजकीय पक्षांनी घेतल्या. ना आनी सगळ्या राजकीय पक्षांनी लौकीक हाची दखल घेवंकच जाय. कारण हो फक्त कितें सत्ताधाऱ्याक मेसेज न्ही, हय हो सगळ्या मेसेज की तुम्ही बदलपाची गरज आसा. तुम्ही जर ह्या जेनझी जनरेशनाच्यो यंगस्टर्सांच्यो एस्पिरेशन समजून घेतले जाल्यार तुम्ही ज्या तरेन राजकारण करतात तें बदलपाची गरज आसा. हो मेसेज न्ही हातूंतलो. बरोबर प्रमोद. आनी एक अशें आमी पळोवन आसले एक्चुअली इतलें हें जातलें म्हणून तरी बरें लागीं इलेक्शन्स ना कोणाची, जाल्यार त्या इलेक्शनाचेर जो प्रभाव ऑटोमॅटिकली पडटलो आसलो. जे मोस्टली जी खुबशे बॉडी म्हणटा आपल्याक ते पॉलिटिक्स बी लागना, आपूण वोटिंगाक वचना अशें म्हणपी आसता, ते ह्या मुवमेंटाक लागून सगळे जर सपाटून भायर सरून वोटींग केलें, पर्संटेजी वाडटले जाल्यार रिजल्टू बदलतले आहले. सो हे जो मुवमेंट आतां सद्या सोशल मिडियाचेर आहा, तेंचो आपलो स्वताचो मॅनिफेस्टो बी तेंच्यांनी सगळे गजाल आनी ते सोशल मिडियाचेर ते ट्रेंडींग आहा. पण कळना तेजे आउटकम कितें आसतलें ते प्रेडिक्ट करपाक शकना. एक वेळ ते थोड्या वेळान मागीर ते कोणी चिंतिल्लें आरजीचो आउटकम असो आसतलो म्हणून. आउटकम प्रेडिक्ट करप हें अत्यंत डिफिकल्ट जालां आयच्या काळा भितर. लौकिकाचोच प्रश्न हांव तुका विचारता. Will this translate into something on ground from this virtual world of social media? नो प्रमोद, तो स्टार्टिंगाकूच सांगिल्लो ताणी सेटारिकल हें म्हणून. सो But even they must not have expected this kind of response. So when you have 20 million, close to 20 million people following, it only shows the anger within people with with the system. एक comment केल्लो चीफ जस्टिसान and later on he clarified that this is not what he meant. Still people are not convinced. Cockroach, this unemployment, cockroach सगळें ताणें घालून हें केल्लें तेजेर आतां सगळें वयर सरला. So that shows that people are not ready to take things very lightly. It may come from the chief justice, it may come from anybody, but they are going to take it in their own direction. Gen Z has taken the satirical route, knowing well that nothing can be done. And the first point in the agenda is that no Supreme Court judge should be nominated to the Rajya Sabha. Yeah, okay. It starts with that. Starts with that. Yeah. But it is a moment to think, it's just an expression. It's just an expression. I feel it's an expression. It may not. No, but when the youngsters of the country express themselves, Express I think it is a themselves, duty yeah. of every First time generation to listen to it. अशें जावं ना. फर्स्ट टायम देशात जगातली व्हडली पार्टी खंयची बीजेपी, तांचे कितले फॉलोवर आहा आयज तांचे 9 मिलियन जाले आयज इतल्या वर्सांनी. आनी हे 7-8 दिसांनूच 20 मिलियन 2 कोटी कशे जाले. सो एक लोकां मदीं जो रोस आशिल्लो सिस्टमा विरुद्ध, ह्या सत्ताधाऱ्या विरुद्ध जो राग आशिल्लो, तो म्हाका दिसता हो राग हेतूंतल्यान दिसता. आनी तूं म्हणटा अशें जर तूं कन्वर्ट जाता, रुपांतरीत जाता आसत चळवळ दिसता तुका रुपांतरीत जातलो सो दिसता. म्हळ्यार जे तरेन भंय मोठ्या मोठ्या रुलींग पार्टीनी जो भंय घेतला सध्या आनी ते जे कावंटर अटॅक चालू केला भिवनूच तेंच्यांनी, तातूंतल्यान म्हाका दिसता की हेच रिस्पॉन्सिबल ठरतले लास्टाक ती क्रांती जावपाक. हेच तुगेले तुका भितर पेट्रोल घालत आहा म्हणटा. घालता हेच पेट्रोल. लौकीक लास्ट विशय आयचो आमचो इज हॅलो पापा. हे जे हॅलो पापाचें प्रकरण आसा, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन इंडिविज्युअल और वन कार. I am talking about the culture that we are seeing very too often in Goa. कितें जालां? आमी 2-3 केसी पळयल्यो. बाणस्तारचो एक्सिडेंट धरून पयर दोनापावलच्या रोडाचेर एक चली मेले एक्सिडेंटा भितर. आनी पयरचे केसीन फक्त इतलेंच की तेजे CCTVचेर कसो एक्सिडेंट जाता पळोवपाक मेळ्ळें, पण कोणाक कांय जावंक नासलें. सो हे जाल्या उपरांत कोणा कडेन मिस्टेक जाता, पण मिस्टेक जाल्या उपरांत सुदारपाचें आसता. पण ह्या केसीन आमी पळयलें की एक दिसाचो एरेस्ट जाल्या उपरांत मॅजिस्ट्रेट पापाची पावर
बी असले बी स्टेटस घालप जालें ते पार्टी कडल्यान मागीर आमकां आनी डिटेल्स मेळ्ळे उपरांत कळटा की बाबा कोर्टाची ऑर्डरी जाल्ली आहा की 11,000 बरे बॉन्ड फारीक कर आनी तो आय प्लीड गिल्टी बी ते सगळे जाल्ले आहा तेजे तरी आसतना ह्यो गजाली आतां कितें तरी एक्शन जाता तेजें लायसन्स सस्पेंड केलो म्हणून कोण चॅक करपाक बसतलो की तो गाडी चलयता काय ना ते सापडलो जाल्यार बरोबर कळटलें नाजाल्यार तो गाडी चलयत रावतलो पण हे एक हें जालां गोंयांत ते आसता तशी बारीक 500 रुपयाच्या फायनाक सुद्दां आमी पापा ना जाल्यार कोण तरी आपल्या वळखीच्या फोन मारता बाबा आपल्याक आडयला म्हणून गोंयांतली एक सिस्टमूच कशी जाल्या ती हय हें इंट्रस्टींग फायनल हांव ताजेरूच घेता ही गोंयची कल्चरच म्हणटा लौकीक ट्रॅफीक पुलिसान जर आडयलो आमदारा फोन मारपी लोक आहात ते BMW वाले बापायक मारतात व्हडलें कितें Yes, I'm हें आमचें completely, कल्चर जाल्लें न्ही गोंयकारांचें completely agree. But somewhere this has to end. And Yeah. if we are going to end this, I think police has to be very, very firm in what they are doing. And from आता पळय फाटी हेजे पयलीं एक्सिडेंट जाल्लो पळय नियर मानिपाल immediately order Railway Transport Department that the car dealership should be suspended for 90 days. Order काढल्या. Is the dealership closed for 90 days? Check. It is still running, it is still open, still doing business. Nobody, actually, this is just a matter of formality where these people are doing these things. You know, if you are really serious, crack down hard. See the person who had met with an accident yesterday, the boy who was driving. See the way he was abusing the cops, openly firing bad words straight away. Don't care. पुलिसांक गाडयो सारक्यो इतल्यो फर्सान कांयच जावप ना हेजेर पांडुरंग बाब एक कसली संस्कृती आमची हय तेजे खूब तेजे हेज्या पयलीं तेजेर भुरग्याची ते कशी आसात हांव तवणास भुरगे जे आसता तातूंतलो हो म्हाका दिसता एक प्रकार आमकां हे फावटी पळोवंक मेळ्ळा म्हणजे हे एक्सिडेंटां खूब जाता प्रमोद वर्साक 2800 ते 3000 एक्सिडेंट गोंयांत रजिस्टर जातात एक्सिडेंटां खूब जातात पूण एक्सिडेंट आपल्या कडल्यान जर चूक जाली जाल्यार एक नम्रताय दाखोवची आसता एक सॉरी म्हणपाक जाय आनी विशय तो मिटोवपाक जाय आशिल्लो तुमकां खबर आसा आतां सगळे कडेन कॅमेरा लायल्ले आसता रोखडे लोक मोबायल काडून हें करता आनी तुमी जे तरेन तो भुरगो थंय आर्ग्युमेंट करता आनी गाळ्यो घालता बाकीच्यांनी कितें तेतूंतल्यान बोध घेवपाचो मागीर तुका लोक तुज्या अगेन्स्टूच उलयतले न्हू तुका पनिशमेंटूच जावंक जाय म्हणटले तुका न्ही सो म्हाका दिसता की आमी सगळ्यांनी एक लक्षांत दवरपाक जाय ते बापायक बिपाक फोन करता ते बरें आसा पूण रोड आमच्या बापायचो न्ही इतलें कळ्ळ्या पुरो आमकां ना इतली कळ्ळ्या पुरो हांव इतल्याचें थांबता म्हजो वेळ सारको सोंपला आमी तरणाट्यांचे 3 इश्यू उलयल्याच एक गोंयच्या तरणाट्यांनी स्थापन केल्ली पार्टी आनी तिची सद्याक चलिल्ली दशा दुसरी तरणाट्यांनी सोशल मिडियाचेर सुरू केल्ली पार्टी आनी तिजें भविश्य कितें आसा काय कितें आनी तिसरें एक्चुअल तरणाटे सद्याक रस्त्याचेर कशे वागतात ताचे फाटल्या 48 वरां भितर जाल्लें डेमॉन्स्ट्रेशन ह्या तिनूय कडल्यान बोध जर घेवपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता एक सिंपल बोध घेवपाक जाय की बाबा आमी जें कितें करतात ते कित्या खातीर करतात हाजेर तारतम्य जर प्रत्येकान बाळगिलें न्ही गजाली खूब सोंपी जातात कित्या खातीर करतात आमी पॉलिटिकल पार्टी कित्याक सुरू केली आमी ऑनलायन मुवमेंट कित्याक सुरू केलो आमी गाडी घेवन रस्त्यार कित्याक वतात आनी इतली सादी गजाली आसतात पूण आमी चड घुसपागोंदळ करून उडयतात तो घुसपागोंदळ RGP भितरय जालो तो घुसपागोंदळ BMW भितरय जालो आनी सद्याक ज्या तरेन ती CJP तयार जातकीर सगळे फैरी चल्ल्या एकामेकांच्यान बाण मारपाचे आनी फार मारपाच्यो तो घुसपागोंदळ थंय चल्ला कित्याक सादी गजाली आमी कॉम्प्लिकेट करून उलयता म्हाका खबर ना ते जर केली नात न्ही जाल्यार खुबश्यो गजाली सहजपणान जावन पडटल्यो हांव इतल्याचेर थांबतां पांडुरंग बाब लौकीक बाब जोयल बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार